तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमकां कश्ट दूख सबार भोवटी आसा. ते आमच्या जिवितांत आसले, ते आमच्यान पयस करूंक जायना. पूण ह्या कश्ट दुखांत देव आमच्या जिवितांत सदांच आसा. आमचे थान तो पयस ना. ताचे उतर त्या प्रमाणे आमी आयकनासतना ताचे थावन आमी पयस वता. मोगाळ भाव भयणीनो, वांजेलाच्या निमाणे आमी आयकल्या देव सरी ताका पळयल्ल्या तक्षण ताचे मुखार सरपडून तूंच देवाचो पूत म्हूण व्हडल्या ताळ्यान बोब घालताले. म्हळ्यार जेजूक तांणी वळखले, तो कोण म्हणून, तो कितें करता म्हणून. आयचो वांजेल हांव वाचता आसतना म्हाका उडास आयलो. जेजू बाळकाचें फेस्त आमी आचरण केल्या 9 दिसाचें नोवें करून. ताचे उपरांत 2 दीस जेजू बाळकाचें फेस्त आमी आचरण केल्या. आनी त्या दाळा हांगासर येवसो लोक, खंय खंय थावन कितलोसो लोक हांगासर आयिल्लो जेजू बाळकाक मान करूंक, जेजू बाळकाक अर्घ दिवंक, जेजू बाळकाचे जाय जाल्ल्यो गरजो मागून घेवंक. आयच्या वांजेलांत आमी आयकल्या जेजू थंयसर पयसर आपल्या शिसांगाचा गलिल्या सरोवराक वचून गेलो आनी एक व्हड जोमो ताच्या फाटल्यान येतालो. गलिलेया, जुदेया, जेरुसलेम, इदोमिया आनी जोर्दन पेरेतडीतावन तीर आनी सिदोन शाराच्या आसपास गांवांतावन लोकांचो व्हड जोमो जैत ताच्या कृत्या विशयी आयकून ताचे सशी आयिल्लो. दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांतावन, दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यातावन जेजू विशयी आयकून ताचे सशी आयिल्लो. कित्याक ताजे थावन कितें तांकां गरजो जाय आसल्यो आनी सांगतास ताणें दिवची शिकोवन तांकां आयकूंक जाय आसलें. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजूची पदवी जाणा जावन ते देवसार ताका पळोवन तूंच देवाचो पूत म्हूण व्हडल्या तळ्यान बोब घालताले. म्हळ्यार जेजूची पदवी ताणें मानून घेतली. जेजू कोण म्हूण ते जाणाच आसले. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी ह्या जेजू बाळकाच्या नोवेनाक येता, ताका मान दिता, ताका अर्घ दिता आनी ताच्या लागीं आमकां आसच्यो गरजो आमी मागून घेता. तितलें मात्र केल्यार पावना. जेजूचें जिवीत जाणा जावन ताच्या पावलांनी सरोंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. जेजूक ही पदवी खंय तरी मेळिल्ली. हे आसारे करचे, तितले शिकोवन दिवचे, ती पदवी, ती जाणवाय खंय तरी आयिल्ली. सबार फावटी आमी आयकता वांजेलांत लोक, प्रत्येक जाण फारिजेव आनी दुसरे शास्त्री आजाप जातात. आका ही पदवी खंय तरी मेळिल्ली, आका ही जाणवाय खंय तरी आयिल्ली. कित्याक तो एक सुताऱ्याचो पूत. वय बापातय तो एकवटून नासलो देखून तोळ तोळ मागणे करूंक तो वरे विंगड वेतालो देखून थंयसर बापाची खुशी तो जाणा जातालो आनी मुखार कितें करूंक जाय तें ताका समजतलें आनी त्या प्रमाणे तो जियेलो आनी ताणें केलें. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत देवाची खुशी कितें म्हूण आमी जाणा जावंक जाय आनी त्या प्रमाणे आमी जियोंक जाय. आनी त्या दाळा मात्र आमचें जिवीत बरें जातलें. आमी क्रिस्तांव म्हूण हेरांक दाखोवंक जातलें, हेरांक ओळखूंक मेळटलें. उतरांनी आमी सांगचें म्हूण गरज ना.
आमी केल्ल्या कृत्या वरवीं आमी करच्या कामा वरवीं आमी जियोच्या जिविता वरवीं हेरांनी सांगूंक जाय वो एक क्रिस्तांव. जेजूक लोक वळखतालो कित्याक ताची पदवी तसली आसली. बापाची कुशी तो करतालो देखून बापान ताका समजायल्या प्रमाणे तो चलतालो देखून सर संगती करूं ताच्यान साध्य जालें. तर मोगाळ भगिनीनो, आमच्या जिवितांत आमकां कश्ट आनवरां दूख सबार फावटी आसा. ते आमच्या जिवितांत आसले ते आमच्यान पयस करूं जायना. पूण ह्या कश्ट दुखांत ह्या आनवरांत देवाचें हाजीरपण आमी वळखूंक जाय. देव आमच्या जिवितांत सदांच आसा, आमचे थान तो पयस ना. आमी ताचे थान पयस वेता. ताची खुशी जाण जायनासतना, ताच्या कुशे प्रमाणे आमी चलनासतना, ताच्या कुशे प्रमाणे आमी जियनासतना, ताचे उता त्या प्रमाणे आमी आयकनासतना ताचे थान आमी पयस वेता. आमकां गरजेचें जावन आसा ताची खुशी कितें म्हूण समजून घेवंक. पयल्या वाचपांत आमी आयकल्या आपणा मारिपात लागीं सरतल्या सर काळी ताणें थाराण दिवंक तो सकता, कारण ताचे खातीर तांचे खातीर देवा लागीं विनंती करूंक तो ससनाक जियेता. जेजू आमचे खातीर तो विनंती करता ताच्या बापा लागीं. आमच्या सांगाता तो सदांच आसा. तो एक श्रेष्ठ याजक. ताचे शिकोवन आमकां सदांच तो दिवन आसा, एक न्हय तर अनेक रितीन. तर ते उतार आमी कशें आयकता, त्या उतरा प्रमाणे आमी कशें जियेता. खंडीत जावन देवाची खुशी आमच्या जिवितांत आमी पाळता. त्या प्रमाणे आमी जियोंक तयार आसा. तर खंडीत जावन आमी जेजू बरी देवाक लागीं आसता. तर हे नव्यान आमी करता आसतना जेजू बाळकाक आमी मान दिता आसतना कशें ताणें बापाक खुशी जावन तो चल्लो गी, त्याच प्रमाणे आमी चलच्याक त्या जेजू बाळकाचे आदार आमी मागया.